बाळू जुजते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुम्ही पापा फ्रांसिसाक पाप साहेब जावन विंचतना ती सेरेमनी तुम्ही पळयल्या आसूंक पुरो. थोड्यांनी पूण ही सेरेमनी पळयल्या आसूंक पुरो. ताची पाप साहेब जावन कुरवार करची सेरेमनी चलली मार्चाच्या 13 तारखेर 2013. त्या दिसा बाबा साहेबान सांगलें एक पयलें उतर आसा. ताका पाप साहेब जावन विसरून काडल्या उपरांत पयलें येवन थंयसर जमलेल्या लोकांक तो एक एड्रेस करता, हांच्या लागीं उलयता, तांकां बेसांव दिता. आनी त्या वेळार ताणें सांगलें एक उतर आसा. कोणाक पूण उडास आसा गे खंय पूण ताणें कितें म्हळें? तो म्हणालो, हांवें तुमकां सगळ्यांक बेसांव दिवच्या पयलें तुमी म्हाका एक ल्हानशी कुमक करेजे. तुमकां सगळ्यांक बेसांव दिवच्या पयलें तुमी म्हाका एक ल्हानशी कुमक करेजे. कितें? एक घडी भर मावून रावन म्हजे बसत मागा, कित्याक हांव एक अस्कत मनीस. हें पब्लिसिटी खातीर म्हणलें न्ही, बेश्टे म्हणच्या खातीर म्हणलें न्ही. बगार जें कितें ताणें सांगलें तो जाणा आसलो कितें सांगता म्हणून. हांवें तुमकां बेसांव दिवच्या पयलें तुमी म्हजे पासून मागा, कित्याक हांव एक अस्कत मनीस. आनी हेंच पयल्या पाप साहेबांनी केल्लें. आयच्या वांजेलां तुमी आयकलें. पेद्रो पयलो पाप साहेब ताणें कितें म्हळें? म्हजे सरशिल्लो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस, हांव एक पातकी मनीस. तुमी खंयच्याय सांताचें जिवीत काडून पळया, खंयच्याय सांताचें जिवीत वासा वा खंयसरी पिंतूर तुमी पळयलें जाल्यार हर एकल्यान म्हणचें हेंच उतर, हांव एक पातकी मनीस, हांव एक ल्हान मनीस, हांव एक अस्कत मनीस. आमी म्हणटा गे, आमी म्हणटा आमी पातकी म्हूण म्हणटा, आमी ल्हान मनशां, आमी अस्कत, आमी पातकी म्हूण म्हणटा खंयसर कुमसारांत खंडी जावन म्हणटा. पूण भायर आयल्या उपरांत तें उतर म्हणूंक आमकां मस्त कश्ट जातात. कुमसारां म्हणूंक सुलभ जाता, भायर येवन म्हणूंक तें कश्ट. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आज आमी आयकलें, सांत पावल आमकां सांगता आमची रियालिटी कितें म्हणून सांगूंक वा वळखून घेवंक आमकां मस्त कश्ट जातात. कुमसारांत एकांतांत देवा मुखार आमकां तें सांगूंक सलीस जावंक पुरो. हांव पातकी म्हूण सांगूंक सलीस जावंक पुरो. पूण दुसऱ्या मुखार हांव पातकी, हांव अस्कत, हांव ल्हान म्हणून वळखून घेवंक, ती रियालिटी वय म्हणून समजून घेवंक वा वळखून घेवंक आमकां मस्त कश्ट भोगतात. पयल्या वाचपांत कोरिंथकारांक सांत पावल म्हणालो, आपूण जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावंक ताणें पिसो जावची गरज. जो कोण आपूण जाणार, आपूण बुदवंत म्हूण वळखून हेरांनी वळखून घेवचें जाल्यार ताणें ताच्याच विशयांत पयलें चिंतून पळयचें. हांव कितलो जाणार, म्हजें तें कितली बुदवंतकाय आसा, कितलें बरेंपण म्हजें तें आसा, तें पयलें म्हाकाच कळीस आसूंक जाय. दुसऱ्यान तो म्हणटा, बुदवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हणून सोमी बरो जाणा. जी कोण आपूण बुदवंत, आपणाक सगळें कळीत आसा, हांवूच सर्वस्व म्हूण कोण म्हणटा, हांवें तें केलां हें केलां म्हणून सांगून गाजयता, त्या मनशाची उतरां आनी ताची कामां कितलीं पोकळ म्हणून सोमी बरो जाणा म्हणटा सांत पावलो. तशेंच मुखारून तो वचून सांगता, मनशा विशांत कोणेय बडाय उलोवची न्हय, मनशा विशांत कोणेय बडाय उलोवची न्हय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेद्रोक खंयच्या आदाराचेर जेजून विंचलो वा खंयच्या आदाराचेर ताका म्हळें तुका हांव मनशाचो पागी करतलो? खंयच्या आदाराचेर? तो बुदवंत न्हय. तो कितलो बुदवंत आनी कितें तो जावन आसलो, कितें ताणें केलें, सगळी चरित्र तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा, हांवें परतून सांगची गरज ना. पेद्रो म्हणटाना तुमच्या मोदीक एक पिंतूर येता, जुदास म्हणटाना तुमच्या मोदीक एक पिंतूर येता. तशें म्हणटाना पेद्रो कितें जावन आसलो बुदवंत म्हूण कोणी म्हणनात, वा ताचे इतलो शाणो कोणी आसा जाल्यार तो पेद्रो मात्र म्हणून कोणेय म्हणचें ना. कित्याक तो कितलो आस्कोत आसलो, खंयच्या घडये तो बदलतलो, आतां एक सांगतलो मागीर आनी एक सांगतलो, खंयच्या रितीन जेजूक हांव तुज्या सांगात रावता म्हणटा मागीर तो थंय तो निकळता. हें सगळें आमकां थोडी घडीत आमकां उडासांत आसात. तर
जेजून कित्याक ह्या मनशाक विसलो आनी म्हळें हांव तुका मनशांचो पागी करतलो, मनशांचो पागी करतलो. कित्याक म्हळ्यार पेद्रूच्या काळजांत कितें आसा म्हण जेजू जाणा आसलो. पेद्रू भायल्यान ताची कामां ताणें उलोवची रीत आनी कितें करतलो तें सगळें संवसार सगळो पळयतलो जाल्यार स्वामी ताचें काळीज पळयता आनी तो जाणा पेद्रू कसलो मनीस, ताच्या काळजांत तो कितें जावन आसा. आनी तसल्या मनशाक जेजू आज दोन लॉजीक नासलेल्यो दोन संगती करूंक सांगता. लॉजीकच ना जेजून सांगल्या विशयांत. ते दोणीर सोडून राती गेल्ले, मासली पागूंक गेल्ले, मासली मेळ्ळा आसतना सकाळीं तडीर ते रावन जाळां नितळ करनासात. आनी जेजू थंय वचून तांकां सांगता दोन इलॉजिकल संगती. कितें म्हणटा जेजू, दिसा उजवाडाकच परतून सांगता वसा आनी गोंड उदकाक वचून जाळ उडया. कोणी जाल्ले जाल्यार सांगता आसले तूं उगच राव सायबा, सगळ्या रातीक आमी मासली धरूंक गेल्या, दिसाक मासली मेळना. गेनेझारेत सरोवर म्हळ्यार कांय व्हडलो सरोवर न्हय, ल्हानसो. आनी त्या सरोवरांत दिसाक त्या सरोवरांत म्हणणे खंय सरी दिसाक कोणी मासली धरूंक वचना. रातीक मासली धरूंक गेल्ले हांव, मासली मेळटा म्हणून रातीकच मेळोना आनी तूं दिसा उजवाडाक सांगता वचून मासली धर. लॉजीक ना तूं. दुसऱ्यांत गोंड उदकाक व्हरून जाळ उडय. ते जाणात त्या सरोवरांत गोंड उदकांत न्हय मासली मेळची, ती सादारण तडीर म्हणल्या बरी, वेळेर म्हणल्या बरी, इल्लेशे समतळ आसच्या जाग्यांनी मेळची मासली थंयसर. हे दोनूय इलॉजिकल सांगते. पूण पेद्रू जेजूचें उतर आयकता. हाका एक बॅकग्रावंड आसा कित्याक जेजूचें उतर पेद्रू त्या घडी आयकता गे म्हणून. हाका जाप कालच्या वांजेलांत आसा. कालच्या वांजेलांत जेजू पेद्रूच्या घरा गेल्लो, सासूमायक ताच्या सासूमायक ताणें गूण केल्लें आनी पेद्रू जाणा ह्या मनशा थंय कितें हें आसा. हो मनीस आपडता आनी गूण जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या पेद्रूच्या सासूमायक गूण केल्या उपरांत थंयसर तें ताचें घर एक मागण्याचें गरज जाल्लें वा हिलींग सेंटर जाल्लें, रिट्रीट सेंटर जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार सकट लोक आयिल्लो, कितलोसो लोक आयिल्लो जेजू सरशी. आनी कितल्या जाणां गूण केलें तें ताणें पळयलां. आनी आतां जेजून इलॉजिकल संगती सांगली जाल्यार करूंक जायना वा करूंक गरज ना, ताणें आयकुची गरज ना जाल्यार पेद्रू ताचें उतर आयकता. कित्याक ताणें कालच्या दिसा जेजून कितें केलां तें पळयलां आनी तो जाणा जें कितें हाणें सांगलें तर आनी तूं कितेंपणी आसूंक जाय. आनी देखून तो विधेय जाता आनी ताणें सांगल्लें बरी करता आनी सांगल्लें बरी केल्लेंच ताचें फ्युचर ताका कळटा. ताका तितल्या व्हडल्या मापान मासली मेळिल्लेंच ताचें फ्युचर ताका कळ्ळें. आनी त्या घडये ताका बगलें हांव ह्या मनशा मुखार रावंक फावो न्हय, ह्या मनशा मुखार रावंक हांव अयोग्य, म्हाका कसलीच अर्हता ना, म्हाका खंयच्याय रितीन हांव ताच्या मुखार रावंक फावो न्हय. कित्याक हांव एक पातके मनीस, कित्याक हो एक भाग्यवंत मनीस, ताच्या मुखार रावंक हांव फावो न्हय. असो एक चिंतप ताच्या काळजांत आयलें आनी तो सोम्या म्हजे सरशिलो पयसर हांव एक पातकी मनीस म्हूण तो सांगता. मोगाच्या भावांनी भयणी, हें जावन आसा एका शांतीपणाच्या मनशाचें काळीज. आमी आज कोणाक सांत म्हूण म्हणटा, सेंट्स म्हणटा, तीं जिवन आसतना तांकां कोणें सांत म्हणलें ना. बागार सांत म्हणलें म्हळ्यार कळटा तुमकां, ही एक सांत म्हणलें बरी. म्हळ्यार तांचे सांगात जीव कोणाकी जायना. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतचें दुसरेंच, तांचें चिंतप दुसरें, तांचें जिवीतच दुसरें. आनी जें कितें तीं चिंतात तें हेरांक समजोवंक जायना. आनी त्या ताणें जीवन आसल्या काळार तीं सांत न्हय, सांत जावन आसलीं. हें तुमी तांचें चरित्र वाचल्यार कळटा. कितलेशा सांत सांतिणीक तांणी जिणेंत कश्ट भोगले. कित्याक म्हळ्यार तांकां समजूंक मनीस नासले, तें कितें करतात म्हूण समजूंक तांच्यान कोणाचें साध्य नासलें. पूण तांणी आमकां सांगलें आसा हर एक हप्त्याक एक फावटी ती कुमसाराक वताली. आमकां आसोंक पुरो हर एक हप्त्यांत कुमसार वेचतलें कालें आसा. आमीच एक वर्साक एक फावटी वचचें, इस्टाराक ना जाल्यार नातलांच्या फेस्ताक आनी खंयसर मोती फेस्ताक जावं की पुरो. सट्ट म्हळ्यार तीं ताचे व्हरून चड कालें आसा. ही कित्याक हप्त्याक कुमसाराक वताली? कारण आसा. कारण कितें गे म्हळ्यार जेजूचो तो इतलें मोग करताले, तांकां हर एक ल्हान संगतांनी केल्ली सूख तांकां व्हडली दिसताली. कित्याक म्हळ्यार तांकां जेजूक दुखोवंक नाका आसलें. आतां तुमी मोग करच्या मनशांक खंयच्याय रितीन दुखोवंक तुमी सोदिनात. कांय इल्लेशें कितें तुजें दोन सूख घडली जाल्यार
तुमकां काळजांत आटे विटे बगतात, काळजांत ना समाधान बगता, समा न्हीद पडना, सूख मागीन आसतना तुमकां न्हीद पडना. म्हणजे हांवें कितेंय आनी एकल्याक हांवें मोग करच्या मनशाक दुखोवंक नजो, हें आमच्या मतीन सदांय आसता. अशेंच ह्या सांतांक बगतालें की कितेंय हांवें ल्हान संगत कितेंय सूख केली जाल्यार तें म्हाका ताच्या मुखार रावंक जायना, देवा मुखार रावंक जायना, मागण्यांत मुखार देवा मुखार रावंक जायना. देखून त्या कळवळ्यांनी बरोवन ती वचून कुमसार जातालीं. देखून हाका म्हणटात कुमसार. पूण आमचें कुमसार कशें म्हूण विचारलें जाल्यार आमकां कळीत आसा, हांवें परतून सांगची गरज ना. सकाळचें म्हणून न्हय, सडावत जावन अशें करता. जायते फावटी कुमसार वेतना आमकां लज दिसता, जायते फावटी कुमसार वेतना आमकां बेगीन दिसता तें कोण पाद्र्या वचप ना म्हणून. आनी पयलें कांय कोणीय पाद्र्यावान जोर केला जाल्यार तें आमच्या मतींत आसता, हो पाद्र्या जोर करता पळय गे. तशेंच थोडे फावटी पश्चाताप भोगूंक पुरो, थोडीं येवन रडचीं आसात, आपणें केल्ली चूक कितली गंभीर म्हण कळीत आसून रडचीं आसात. पूण साबार हेर जाणां आसात, फाल्यां काजर आसा देखून आज कुमसार जावचें, फाल्यां परगांव वचोंक आसा देखून कुमसार जावचें, फाल्यां रिजल्ट फादर देखून आज कुमसार जावन या. म्हळ्यार फाल्यां कितेंय जाता ताच्या खातीर तें बरें रिजल्ट मेळच्या खातीर म्हजें जिवीत एक अडखळ जाय नजो म्हणली एक मनस्थिती. फाल्यां कितेंय बरें जावचें आसा देखून कांय वायट जाय नजो, कित्याक हांवें सुखी केल्यात, हांवें पातळ केलां, तें मोद्या आड ये नजो, कित्याक तें रिजल्ट डायरेक्ट म्हाका येवंक जाय, बरेंच येवंक जाय. हे कुमसार न्हय, हे भियान फाल्यां सकाळीं कितें जाता म्हणल्यार भियान जावचें. कुमसाराक कुमसार म्हणनात. कुमसार निजायकी जावचें आपणें देवाक दुखयलां, आपणाचें फ्युचर कितलें बरें म्हण जेजून दाखयलें उपरांत म्हाका जेजू मुखार रावंक भें दिसता, लज दिसता, कित्याक हांवें ताका दुखयलां. ह्या कळवळ्यांनी बरोवन आमी कुमसार जावचें. आनी मोगाच्या भावांनी भयणी, कुमसार फकत बायली एक्टिविटी न्हय, सकट जाता देखून हांवें जायचें म्हणून ना. हांवें जावचें कित्याक म्हाका जेजून कितलो मोग दिला, खंयच्या खंयच्या संदर्भांनी म्हाका राखला आनी सांबाळला, खंयच्या आपायांतले म्हाका भायर काडला हें जाणा आसून हांवें सुखी केल्यात, हांवें ताचे विरोध चल्ला देखून म्हाका कळवळे आसात, म्हाका तें भितर सोसूंक जायना. त्या कळवळ्यांनी बरोवन हांव पश्चातापान बरोवन जेजू सरशें वेता आनी सांगता हांव योग्य न्हय, तुज्या मुखार रावंक फावो न्हय, हांव एक पातकी मनीस, म्हजे सरशिल्लो पयसर सोम्या. पूण जेजू पेद्रो कितें सांगता, पेद्रोक जेजू म्हणटा भियेनाका, तूं भियेनाका, कित्याक तुका हांव मनशांचो पागी करतलो. जें कितेंय तुजें थंय उणेपण आसूंक पुरो, पूण तें वळखोवचें बरें मोन आसा जाल्यार, तें वळखून फाटीं येवचें बरें मोन आसा जाल्यार तुजें फ्युचर आनीकी बरें करूंक म्हज्यान साध्य आसा. कित्याक जें कितें बसवणी हांवें तुज्या जिविताक केल्या ती हांव फाटीं काडिना, कित्याक ती हांवें बसयल्या ती तुका मेळटलीच, पूण ती संपूर्ण तरान तुवें एन्जॉय करीचें जाल्यार, तुवें ती संतोशान स्विकार करीचें जाल्यार तुजें पातक तुवें वळखूंक जाय. खंयसर तूं चुकलाय तें वळखून फाटीं येवंक जाय. आनी तो बाळू जेजू म्हणटा भियेनाका, तुका हांव मनशांचो पागी करतलो, तुका आनीकी सडीत मापान तुज्या जिविताची ग्रेस्तकाय वाडयतलो, तुज्या जिविताक वृद्धी हांव वाडतलो, तुज्या जिविताक संपत्ती हांव वाडतलो, कित्याक तुवें वळखून घेतलाय तूं अस्कत मनीस आनी देव जावन आसा सर्वस्व, ताणें तुज्या जिविताक बदलावन हाडयेत. असल्या मनोभावान जेजू सरचे आमी या आनी तोच बाळूक जेजू आमकां हर एकल्याक सर कृपे देण्यानी बरोवन दी म्हण मागया.